हे परवडणारी गजाल न्हू. पण दुसऱ्या बाजून हे सांगता की जर खणवाले हांगासरल्या पयशांचे इन्व्हेस्टमेंट हांगासरलो पयसो रिसोर्सीसचेर हांगासरल्या ह्या कामगारांचेर जे आज उपाशी पडटात ह्या लोकांच्या आधारान जर पयशे कमयले वयता आनी ते इन्वेस्ट करतात ऑस्ट्रेलियाक, ते ब्राझीलाक, ते सावथ आफ्रिकेक, ते महाराष्ट्रान, हे जर तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट करूंक शकता तर तुम्ही वाय आर यू नॉट इन्व्हेस्टिंग जे लोक आज विक्टीम जातले तेंचेर इन्व्हेस्ट करा. इट इज युअर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. म्हाजेर अवलंबून आसलेलो कामगार म्हाका उपाशी मरपाक दिवपाचो ना, कारण त्याच्याच हेच्यार मदतीन हांव कामगार म्हणाले त्याच्या मदतीन म्हाजो सगळो जो इकॉनॉमीचो जो गाडो हांवें उबो केलो इतको ज्याच्यामुळे हांव झेप घेवंक शकलो. आर्ग्युमेंट हो आहा तांचो आर्ग्युमेंट आसा की कामगारांची हें करपाक जाय न्ही, काळजी घेवपाक जाय न्ही, एकाच लिमिटा पर्यंत आमी घेवपाक शकतात. 2 वर्सां किंवा ताजी चड काळ हो खूब जालो, हो लोकां खातीरय खूब जालो, हो इकॉनॉमी खातीरय खूब जालो आनी हो मायनर नर्सां खातीरय खूब जालो. अशें काय ना, टोटल जर सगळे मायनी आसा त्यांचो जर टोटल इन्व्हेस्टमेंट पळयलो जाय लीज वायज दर 2200 कोटीच्या वयर वचनात. तुमचो इन्व्हेस्टमेंट 2200 कोटी आनी प्रॉफिट कितलो? म्हणजे 60% 50% सुद्धा प्रॉफिट धरले जाय एकूण. हांव हे भानगडी सोडटा. PSCन कितें एक्सपोज केला, कितले इल्लिगल मायन रॉयल्टी न भरिनासतना सुद्धा हेला त्याचे व्हॅल्यू काडिना हांव. पण इवन बाय 54 मिलियन टन्साच्या हिशोबान सुद्धा गेले जायत आनी गेल्या 10 वर्सांचो जर हिशोब काडलो जायत ऑन एन एवरेज 40 धरले जायत जाल्यार कितले साधारण 1 लाख कोटीच्या पर्यंत सगळ्यांचे उत्पन्न जाल्ले आसा. त्यामुळे 5 वर्सां सुद्धा कामगारांक बिनधास्तपणे निर्धास्त दवरपा खातीर तांकां आश्वस्त करपा खातीर तुमी चिंता करूं नाका. कित्याक जर खणवाले भुरग्यांच्या शिक्षणा खातीर पुस्तकां दिवंक शकता जायत, युनिफॉर्म दिवंक शकता जायत, तांकां जर आनीक बाकीच्यो फॅसिलिटी दिवंक शकता जायत तर तेच आनीक 4 स्टेप फुडें वचपाचें आनी तेंकां सांगपाचें डोंट वरी, आमी तुमच्या फाटल्यान आसा. अर्थवेवस्थेचेर हाजो परिणाम पडटलो ताजे कितें? अर्थवेवस्थेचेर आतां सध्या पडलो. हांव त्या बरोबर हो मुद्दो तुजो मान्य करता आसतना हांव आनी एका गजाली कडेन वयता. गेले 60 वर्सां जो वेवसाय आमच्या कडेन आसा आनी जो सस्टेनेबल ना, इकॉनॉमिकली सुद्धा सस्टेनेबल ना, त्या वेवसायाच्या बाबतींत भरमसाठ तुमी अवलंबून राव. हेचो अर्थ असो की यू हॅव फोरसायटेड ना तुमच्या कडेन. तुम्ही फक्त आज कितें मेळटा तें आज घेवया आनी खावया हें सरस. हे बरोबर, पण म्हाका एक सांगात, आतां प्रॉब्लेम जालो न्ही? आतां प्रॉब्लेम जालो हेचें कारण कशें की गेल्या 10 वर्सांक मी विचार करूंक ना. हांव आतांच्या प्रॉब्लेमचेर सोल्युशन दिता आनी जें हांव केन्नाच्यान सांगत आसा. आज मायनींग 6% GSDPन दिता तुमकां कंट्रिब्युशन. कन्स्ट्रक्शन 6% दिता. कन्स्ट्रक्शनान तुमच्या रेती जाय, कन्स्ट्रक्शनान तुमच्या कॉन्क्रीट जाय, कन्स्ट्रक्शनान क्युरिंग खातीर वॉटर जाय. प्रमोद जर तूं घर बांदतलो जायत जाल्यार तुज्या स्वताच्या रावपा खातीर तुका ज्या रेटान रेती घेवची पडटा त्याच रेटान जर कॉम्प्लेक्स व्हडले बांदणार जर घेवपा लागले जायत तर स्टेट इज एट लॉस. तुमी थंयसून रेव्हेन्यू जमा करा. म्हाज्या खातीर घराक जर 2000 मिटरान जर रेंव मेळटा जायत जाल्यार जे एक फ्लॅट कोट्यावधी रुपयांनी विकतले आनी 25% एकूण खर्चाचे हेचेर 75% प्रॉफिट मेळटले, तांकां तुमी 5 पटीन रेट घेवपाक दिया ना. रेती दिया, कॉन्क्रीट दिया, क्युरिंग खातीर पाणी तूं आनी हांव 2.5 रुपयांनी क्युबिक मिटर पाणी खाता, तांकां त्या रेटान कित्याक दिवपाचें? भरपूर आमच्यान पयसो कमवता. एक गजाल येता तातूंतल्यान ती म्हळ्यार इट इज नॉट ओन्ली डायरेक्ट इकॉनॉमी, हातूंतल्यान रिपल इफेक्ट जातले. हांव बारीक मनशा मारा मागीर येता. सगळ्यांत पयलीं जे रिपल इफेक्ट म्हणटात की हातूंतल्यान जर फाल्यां एक लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन क्रिएट जालें तातूंतल्यान चुकीची सिग्नल वतली आनी ताचो डायरेक्ट परिणाम टुरिजमाचेर जातलो. एक गजाल करपा जाय ती ही की आतां पळय फिजिकली तुमी कितें केलें, टुरिजम कोस्टल बेल्टानच कन्फायन केलो, ताका खंयसरच मायनींग कडेन जोडलो ना. पण तुमच्या खातीर जेन्ना प्रश्न येता तेन्ना हिंटरलँडान आसलेलो मायनींग प्रश्न जो आसा ना तेचो परिणाम तुमी टुरिजमाचेर हाडपाक सोदता. हे एका बेजलेस, एका अर्थ नासलेले आनी एका कांय कायद्याचे म्हणा किंवा कसलेच मोरल अशा टुरिजमाचो बेजीक जी गजाल आसता थंय एक पिसफूल स्टेट आसपाक जाय. थंय जर डिसग्रंटलमेंट तयार जालो आनी थंय जर लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन क्रिएट जालें जाल्यार गोंयांत टुरिस्ट येवची नात आनी मायनींग एक वटेच्यान बंद आसा, दुसरे वटेच्यान जर टुरिजमाचेर परिणाम जालो जाल्यार आमची इकॉनॉमी कोसळटली हो भंय आसा. हय, हो भंय वृथा आसा. एका एक मीथ म्हणटा हांव, दुसरें एक हायप तयार करपाची पद्दत म्हणटा. हेचेर चिंता करपाची गरज ना. हेचें कारण अशें की हांव वदर सांगलें त्या प्रमाणे लेट अस सॉर्ट आउट. सॉर्टिंग कशें करुया की येस हे म्हाजें लिमीट,
ह्या लिमिटाच्या सकयल सफर जाणारे सगळे आसात, ह्या लिमिटाच्या वयर सगळे भरपूर कमाई करणारे आसात. म्हाजो फोकस ऑफ अटेन्शन थ्रस्ट जी एरिया आसा न्हय, जे सफर जातले तांकां हे करपाचें, तांकां समाधानी करपाचें. त्याच्यामुळे लॉ अँड ऑर्डरचो प्रश्न येना. कारण बेल्लारीनय बी हेच प्रकार जाल्ले. लॉ अँड ऑर्डर दिसलेले पयलीं, सिच्युएशन क्रिएट जालें, पण ते मागीर जेन्ना सरकारान हातीन घेतले सगळे प्रकरण, तेन्ना सगळे जाग्यार पडले. लॉ अँड ऑर्डर खणीच्या एरियेनय जाल्ले आसता, त्या वेळार पुलीस निर्दयपणे सगळ्या लोकांक चोपून काडटा रस्त्यार येणाऱ्या. त्यामुळे लॉ अँड ऑर्डरचो भंय निर्माण करप हेका काय अर्थ ना. त्याच्यामुळे एकच दिसतलें फक्त की सरकाराक हिंमत ना लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन क्रिएट करणाऱ्यांक हँडल करपाक. पण खडीच्या विरुद्ध जर रस्त्यार येणारे आसात त्यांच्या खातीर जर तुम्ही लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन निर्माण जाल्यार मागीर म्हणजे आयन हँड सामके कठोरपणान तुम्ही थंय त्याचो बिमोड करतात. कांय लोक असे आसात म्हणजे वळवी एक तो गॅरेजवाला आयिल्लो किंवा त्या एरियेतलो हॉटेलवालो आयिल्लो, फाल्यां जर तुम्ही पॅकेज जरी म्हळी जाल्यार हे जे लोक आशिल्ले जांचो बिझनेस थंय मायनिंग चलता म्हणून चलतालो, ते मायनिंगा भितर डायरेक्ट इन्वॉल्व नाशिल्ले, तेही आज वाऱ्यार पडपाक लागल्या. तांकां पॅकेजूय दिवपी कोण आसचो ना. ते स्वाभाविक आसा. तुम्ही कशें आसा डिपेंडंट इकॉनॉमी, आणि ही तुमची आमची मायनिंग जी इकॉनॉमी आसा ना ही एका विशिष्ट काळा खातीर शाह कमिशनान जर रिपोर्ट दिला त्या प्रमाणे जर त्या 166 खणी जर सुरू जाल्या आणि 65 मिलियन टन्साच्या प्रमाणे सगळे खणपाक लागले जाल्यार 9 वर्सां उरतली. 9 वर्सांनी कितें? 9 वर्सांनी तर परिस्थिती येतली की सगळ्यांक पॅकेज दिवपा खातीर कोण हांगा आसचेच ना. त्यांना तर भयानक परिस्थिती जातली. त्याच्यामुळे म्हणजे पुढच्या स्टेज मागच्या शाणा आता सगळ्यांनी शाणे जावपाक जाय आणि डिपेंडंट अशा प्रकारचे आसा ना तिची डिपेंडन्सी जी आसा ना त्याच्या आता सोल्युशन काडपाक प्रयत्न करपाक जाय. आणि एक दुसरो महत्वाची गजाल की हे करीत आसतना मी अंडरमायन करता की गोंयान प्रत्येक 25 माणसाच्या फाटल्यान एक सरकारी नोकर आसा, त्याची पर्चेसिंग पॉवर ना. त्याची पर्चेसिंग पॉवर कितली आसा ह्याचोय हिशोब घेवपाक जाय. हॉटेलान वचपाची त्याची पॉवर कितली आसा, खानावळीन वचपाची पॉवर कितली आसा, कपडे खरेदी करपाची हेची हिशोब करपाक जाय. आणि त्याच्यानुसार मागीर आमी एक बॅलन्स्ड अशा प्रकारचो दृष्टिकोन दवरून ह्या सगळ्या अरिश्टाचो विचार करचो अशें माझें प्रामाणीक मत आसा. एक म्हणटात की सद्याक जे डिपेंडंट आशिल्ले लोक ते एका एक्स्ट्रीमाचेर आसात आणि तुम्ही एका एक्स्ट्रीमाचेर आहात, आणि हे एक्स्ट्रीम एट दीस मोमेंट एक कडेन खंय तरी येवन तुम्ही जो बॅलन्स्ड अप्रोच म्हणलो तो ताचेर विचार जावपाक तो सद्याक जायना. हेचें कारण अशें की हांव अतिशय संतुलितपणे विचार करता, न्यूट्रल विचार करता. हेचो अर्थ सगळेच करता अशें ना, तेंच्यांनी करपाक जाय अशें म्हणना, ज्याच्या त्याच्या कुर्तीनुसार प्रत्येक जाण करतात. एक्स्ट्रीम एंडाक आसलेलो तो जर व्यवस्थित विचार करना आसलो जायत, शांतपणान बसून विचार करना आसलो जायत, तो एक्स्ट्रीम एंडाक केन्नाच वयचो नासलो. तो सुपरफिशियली विचार करतात आणि तो रिएक्शनरी असता, प्रतिक्रियात्मक तो असता. सद्याक पर्यावरणा खातीर झगडपी एका एक्स्ट्रीमाचेर आणि उपाशी पडपी लोक दुसरे एक्स्ट्रीमाचेर ही परिस्थिती आसा हे तुम्ही मान्य करतात. ते उपाशी मरणारे जे लोक आसात ना, परत प्रमोद हांव सांगता अजूनय बी हांव एक सरळ सतीच म्हणटा की अशें हवेन उलया नाका, म्हाका हे फिगर दी, इतके लोक मरतात म्हणून, इतके उपाशी मरण्याची शक्यता आसता, हे खंय तरी ठरोवपाक जाय ना. जनरल आमी उलोवंक शकना म्हणून तर आमी बजेट प्लॅनिंग करतात ना. तशेंच हेचें प्लॅनिंग जावपाक जाय. प्लॅनिंग जातलें जाल्यार तुज्या कडेन एक्झिस्टींग सिच्युएशन कितें आसा त्याचो सामको एकदम स्वॉट एनालिसीस जावपाक जाय. त्याच्यानुसार तें तूं आमी ठरवूंक. म्हाका एक गजाल सांगा, तुम्ही इतली वर्सां आंदोलना भितर आसात आणि तुम्ही खरेंच बॅलन्स विचार करतात, ह्या लोकां खातीर एट दीस मोमेंट कितें? पयलो मुद्दो सांगलो, खणवाल्यांनी सगळी जबाबदारी घेवपाची. हेचें कारण अशें, शाह कमिशन खणवाल्या खातीर येयलें, सुप्रीम कोर्टान इंटरीम ऑर्डर पास केली. सुप्रीम कोर्ट म्हणजे काय, तो कोणीय आसूं, गोवा फावंडेशन आसूं किंवा तो रमेश वास आसूं, सुप्रीम कोर्ट त्याच्या म्हणण्यानुसार चलना, माझ्या म्हणण्यानुसारय चलचें ना, किंबहुना प्रायम मिनिस्टराच्या म्हणण्यानुसारय चलचें ना, ते कायद्याच्या नुसारच निर्णय जातलो. सुप्रीम कोर्टाक बेसिकली प्रथम सकृतदर्शनी प्रायमा फेशिया कितें तरी सापडलां, त्याच्यामुळे ऑर्डर इंटरीम पास केली ना, नाल्यार गरजच नासली. म्हणून हांव आतां अशें म्हणटा की सरकार खणवाल्यांनी स्वताचें एक आत्मसंशोधन करचें, इंट्रोस्पेक्शन करचें, आणि ते इंट्रोस्पेक्शन केल्यानंतर मागीर भितरसून भायर सरचें, आणि त्याच्या नंतर मागीर डिपेंडंट जे कोण आसात न्हय त्यांच्या खातीरचेर गंभीरपणान विचार करचो, ज्याच्यामुळे सगळेच एक हेल्दी लायफ जगूंक शकतात. म्हाका सांगात, पर्यावरण खातीर झगडपी आणि हे लोक, ह्या लोकांचो विचार करून खंय तरी ते लोक 2 पावलं फाटी आणि तुम्ही 2 पावलं फाटी जावपाक शकता काय? तुम्ही हांगा रावतले, बंद सुप्रीम कोर्ट सुरू करतना करता, तुमगेले कितें तुम्ही पळयात, सरकार पळयात, मायनोनर पळयात. प्रमोद, हांव पर्यावरणाच्या नांवान केन्नाच एक शब्द काडूंक ना अजून पर्यंत मायनिंगाचेर. पेपरवालेच फक्त म्हाका पर्यावरणवादी म्हणयतात. हांव केन्नाच पर्यावरणवादी म्हणयता स्वताक, हांव प्रामाणीकपणान सांगता. हांव त्याच्या खातीर एक शब्द वापरता,
जो सामाजीक आशय घेवन येता हांव स्वताक म्हणटा जीवनवादी. हेचें कारण अशें की घटनेन फंडामेंटल रायट आर्टिकल 21च्या अंतर्गत तुज्या जगण्या खातीर पाणी, हवा आनी जमीन ह्यो 3 मूलभूत घटना सांगलेल्यो आसात. त्यामुळे ह्याच्या संरक्षणा खातीर हे म्हाका हेल्दी लायफ जाय, म्हाका आजच नाका तर येणाऱ्या अनेक पिढ्या पर्यंत हे जशें तें तशें टिकून उरपाक जाय. हांव त्याच्या खातीर हो मुद्दो घेवन उबो आसा. म्हणून हांव स्वताक पर्यावरण म्हणना, हांव म्हणटा स्वताक जीवनवादी. जीवन जगण्या खातीर फुडल्या सगळ्या पिढ्यांक. मागीर ह्यो सगळ्यो कोणाच्यो फुडल्यो पिढयो रमेश गावसाच्योच न्हू किंवा एनवायरमेंटलिस्टाच्योच न्हू. आज जे ट्रकवाले आसा, मायनवाले आसा, कदाचित अशें आसतलें की जे सगळे हेचेर डिपेंडंट आसा तेंच्यो पिढयो आसा. खण सोंपल्या नंतर तांकां हांगा जगपाक जाय, तेंचोय विचार जावपाक जाय सगळ्यांनी. म्हणून त्या दृश्टीन हांव ही सगळी मांडणी करता, त्या दृश्टीन विचार करता. सादी गजाल, 2 पावलां तुम्ही फाटी सरतले, 2 पावलां ते फाटी सरतले. खंय तरी त्या बारीक मनशाचो विचार जातलो, खंय तरी पर्यावरणाचो विचार जातलो. आज अशें जालां की सुप्रीम कोर्ट सुरू करता तेन्ना करू दी, तुमची कितें तुमी आनी सरकारान एक मायनर निश्चित गजल एक प्रमोद अजूनही आमी एका मुद्द्याचेर येयना, तूं येयना आनी हांवूय पुश करता की खरेंच हेका सुप्रीम कोर्ट जबाबदार आसा, खरेंच हेका एनवायरमेंटलिस्ट जबाबदार आसा, खरेंच हेका खणीच्या बाबतींत झगडणारे जबाबदार आसा काय हे सगळे जे आसा कोणाचोच कंट्रोल ना म्हणून अंधाधुंद मायनिंग करणारे जबाबदार आसात. होय विचार करचोच पडटलो आनी आमकां मान्य करपाक जाय की हे सगळे आजचो दीस येयला. म्हणजे आनी एका चॅनलाचेर उलयता आसतना एका खणवाल्या आनी आमी चर्चेक बसलेले तेन्ना हांवें सांगलें, तर म्हणलें हे सगळे सरकाराचो कंट्रोल नासल्या कारणान ते इतके बेकायदेशीर जाले अशें तेणी मुद्दो मांडलो. तेव्हा म्हाजें अशें म्हणणें की सगळे खणवाले कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करतात, त्याच्यामुळे सोशल रिस्पॉन्सिबल आसा तो इस्टॅब्लिश करता फॅक्ट ना. समजा अशें धरून जर नो एंट्रीची जागा आसा, थंय बोर्ड आसा नो एंट्री, पण तेचें रक्षण करपाक पुलीस ना म्हणून हांवें भितर घुसपाचो. सरकारान रेग्युलेशन करूंक ना हेचो अर्थ म्हाजी जबाबदारी सिटीजन म्हणून कमी जाता, जायना न्हय. हांवेंय म्हाजी जबाबदारी पाळपाक जाय, ड्युटीज करपाक जाय. खणवाल्यांनी जर ही ड्युटी केल्ली जाल्यार आजचो दीस उजवडचो नासलो आनी ह्या लोकांचेर हो परिणाम जावचो नासलो. तेंच्यांनी रेग्युलेट केल्ले जाय स्वताकच जर. आनी कित्या खातीर रेग्युलेट करप की तेंच्यांनी विचार करपाक जाय. प्रमोद आनी एक म्हत्वाचो मुद्दो लक्षांत घेवपाक जाय की गोवा आमचो धाकटो, इतको धाकटो आसा की तूं तेचेर कोणूच विचार करपाक ना. एकय स्टेट इतकी अशी ना की म्हणून प्रत्येक खणवालो जो आसा तो ह्या गोंयचोच मनीस आसा. त्यामुळे कितले आमी गोंयचे प्रोडक्शन करचें आनी कितले गोवा म्हणजे उध्वस्तीकरणाकडे वचचो आनी ताका अंधाधुंद अशा प्रकारचे कित्याक करचें हेचो एक प्रत्येकान विचार करपाची जबाबदारी. लास्ट प्रश्न रमेश बाब म्हजो आनीक सामको सामान्य मनशाच्या दृश्टिकोनांतल्यान हांवूय सामान्य एक तो गॅरेजवालो किंवा तो हॉटेलवालो जर फाल्यां रमेश गांवसा म्हऱ्यान आयलो आनी ताणें जर विचारलें सर फाल्यां सकाळीं उठून म्हजें कितें उत्तर दितलें? हेची सादी गजाल अशी की तुमी आडेच्या हेचेर लक्ष दवरून जर बसलेले आसा जायत, म्हणजे जे तुजे कायमच्या पोटापाण्याची सोय न करणाऱ्या गजालीचेर जर तुमी इमारत उबी केल्ली आसा जायत आनी पांयां जर ठिसूळ आसा जायत जाल्यार एक दीस तो कसो आयटलो. म्हणून उदाहरण दिता आसतना गंगा एंड हर पॉट ऑफ मिल्काचें उदाहरण दिता हांव. ती आपली ती दुदाचे भांडे बाजारान व्हरता विकपा खातीर, वयता आसतना वयता म्हणटा आनी विचार करता मागीर हांव हें दूद विकतली, बरी साडी घेतली, नडटली, मुराडटली आनी मान अशें हालयता. ते भांडे दुदाचे सकयल पडटा आनी फुट्टा, आसलेली साडी भिजता. म्हणजे अशा प्रकारचे धोरण कोणूच चिंतचें न्हय, सदींच प्रॅक्टिकल. फाल्यां सकाळीं ताणें कितें करपाचें? फाल्यां सकाळीं इमिजिएट तें सांगलें न्हय. आतां जर हें पॅकेज येता जाय जाल्यार तें पॅकेज थंय लिमीट जातलें. त्यामुळे एक्सटेंड करून खंय व्हरतलो तूं? त्याच्या गॅरेजवाल्याचेर येवंक शकना. वास्तवीक ह्या आउटसोर्सिंग करून तुमी गॅरेजी निर्माण करपाक मदत केल्यो. कंपनीवाले पयलीं सगळे वर्कशॉप चलयताले, तुमी हें निर्माण केलें, तुमी स्वता जावन निर्माण केलें आनी मागीर हेची जबाबदारी कोणी घेवपाची? हेका सस्टेनेबिलिटी आसा काय ना हेची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणी घेवपाची? तेणी सुरू केली तेन्ना हेचें आयुश्य कितलो काळ जगतलो तें ठरोवपाक जाय आनी विचार करपाक जाय. म्हणून जर कोणूच विचार करना जायत तर विचार करपाचो फक्त जबाबदारी NGO वाले किंवा पर्यावरण वाले जे आसा तेंचीच. ह्या प्रश्नाचेर रमेश बाबाची आमी आयची मुलाखत हांगा सोंपयतात. लास्ट प्रश्न विचारिल्लो की त्या मनशाक तुमी कितें सांगतले, ताजेर ताणें हो प्रश्न विचारला ताजेर. ताज्या प्रश्नाचेर परत रमेश बाबाचो प्रश्न आसा. घडये ह्या परिस्थिती भितर सध्या गोंय आसा, एक ते आसात जे प्रश्न विचारतात, एक हे आसात जे परत प्रश्न विचारतात. रमेश बाब बोवाळ चल्ला तरी आसतना तुमी आयले आनी मुलाखत दिली. थँक्स अ लॉट, इट वॉज प्लेजर टॉकिंग. धन्यवाद.